देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। आयचे पयले वाचप जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आनी दुसरे लुकाच्या शुभ वर्तमानांतले। जोनासाची खुणे बगर दुसरी खुणा मेळची ना। आयच्या पयल्या वाचपान जोनास प्रवाद्याची शिडकावणी आयकून निनिवे एका पातकी शारान जिवीत बदलले। खरें म्हळ्यार जोनास देवाची विनंती फाळूंक तयार नासलो। काकूटचार देव ताका बक्षितलो आनी आपल्या कामाक आनी शिडकावणी दोमखावणी दितेल्या प्रवचनांक कसलेंच मोल आसचें ना म्हूण बेस बरें तो जाणो आशिल्लो। पूण दुसरो कसलोच इलाज ना जावन काळीज मन लायनासतना आनी वयल्या वयर केल्ली प्रवाद्याचे शिकोवणेचो फळ म्हळ्यार संपूर्ण नवसरणी। कसलीच ओत्सर्या विस्मितां मागीर आसतना सगळे शार राजा मनशां जनावरां आनी शेळयो पर्यंत उपास दणवण आनी प्राचीत करून आपलें जिवीत बदलता। शुभ वर्तमानांत विस्मितां मिलाग्री आनी खुणां आशेवन व्हडे संख्येन जमा जातले परशेक एक नश्टी परसा म्हूण जेजू आसा। निनिवे शाराचें उदाहरण दिवन शीण करून जेजू तांकां नवसरणेचो आनी जिवीत बदलणेचो रस्तो धरूंक मागता। बदलणी नवसरणी एक सैमीक गरज। हाचें एक सोंपें आनी चालतें उदाहरण म्हळ्यार सैम सृश्टी। वेळ काळ प्रमाणे झाडां जनावरां जिवाणी आपले रूप आनी रंग बदलतात। आमच्या आत्मीक जिवितांतूय नवसरणेची आमकां निबेल गरज। हें 7 जाणां जावन पवित्र सभा वर्सांच्या वर्सा खास नवसरणी हाडच्या मनान ह्या सेवाधर्मीक काळ परबो आमकां दिता। पातकी संवयो, वायट वंडावण्यो, वांकड्या जिविताक लागून फुटलेले काळजांची पेखवणी, वेगळो तरांच्यो उणटी म्हणप, नवें चिंतप आपणावप असल्या आत्मीक सुदारण्याच्या कामा खातीर हो पिराचीत काळ आमकां फावला। ह्या खातीर देवाक दिन वाचुया। हो सुयेग वापरून पातकी जीण नवी करूंक तोकस घेवया। नवी मनशां जावन पाच परबेक तयार जावया। आमच्या पातकी खोणांतली भायर सरून जेजू बरोबर पुनर्जीवनपणाचें दायज जोडूंक आमकां देवाचो आदार मागुया। कोणाच्याच मरणान म्हाका संतोष भोगना। जिवीत बदलात आनी जिवीत रात हो तुजो आदेश बाबा। पातकी वणावण्यांतली आमकां मेकळी कर। तुज्या दैवीक जिवितांत भितर सरून प्रमाणीक आनी कृपेस्त जिवीत जिवंक केल्लो आमचो निचेव सांबाळूंक आमकां तुजें बोड दी। उपास दणवण प्राचीत आनी धर्मदान जावन परिणाम आनी फळ आमचे नवसरणेचो। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळलें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।